बरेच जण मजा करपा खातीर कुटुंबीक पिकनिको करपाक लागल्या। सध्या गोयात गरमी वाढल्या। गोयात गीम सुरू जालो काय साबार न्हंयो लोकांनी भरून व्हांवतात। लोक गरमे सावन थाकाय मेळोवपा खातीर न्हंय, व्हाळ, झरी, कॅनलांनी पेंवपाक वचपाक लागल्यात। हाका लागून अपघात तशेंच बुडून मरण येवपाचें प्रमाण वाडलां। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। गिमाच्या दिसांनी विद्यार्थी, तरणाटे तशेंच जाणटेल्यांनी धोकादायक तळी, झरी तशेंच न्हंयांचेर पेंवपाक वचचें न्हय। सरकारान नो स्विमींग झोन अशे तकटे लावपा सयत हेर उपाय येवजण्यो केल्या। सुरक्षे खातीर धोकादायक थळांचेर पेंवप लोकांनी बंद करचे असो उलो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केला। सध्या गोंयांत गरमेचें प्रमाण वाडत आसा। राज्यांतले चडांत चड तापमान 34 अंशां मेरेन पावपाक लागला। कर्नाटक आनी महाराष्ट्र हांचे मदीं तयार जाल्ल्या टर्फाक लागून आनी हेर हवामानाक लागून फुडल्या 2 दिसांत तापमान आनीक वाडपाची शक्यताय आसा अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। ते प्रमाण हवामान खात्यान 15 आनी 16 एप्रिलाक उष्णताये खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला। कुडचडेंचें एक कुटुंब पिकनिके खातीर खणगिणी बेतूल हांगा गेल्ले। ह्या कुटुंबातलो श्लोक आनी सानिका नायक ह्या भावा भयणीक बुडून मरण आयले। 10 वर्षाच्या श्लोकाक वाटोवपा खातीर भयण सानिका व्हाळान देंवली आनी ती लेगीत बुडली। जीएमसीत उपचार चालू असताना तिका मरण आयले। ही खूप दुःख दिवपी घडणूक आसा। ल्हान भुरग्यांक बुडून मरण येवप हो गंभीर प्रकार आसा। शक्य आसा त्या थळांचेर सरकारान लायफगार्ड दवरल्यात। सगळीकडेन लायफगार्ड दवरप शक्य जायना। धोकादायक थळांचेर नो स्विमींग झोन अशे तकटे उबारल्यात। नो स्विमींग झोन वाठारांत लोकांनी पेंवपाक वचचें न्हय। गांवगिऱ्या वाठारांत दोंगरा लागीं व्हाळ तशेंच झरी आसतात। हांची सरकारी यंत्रणांक खबर आसना। बुडपाचे प्रकार अशा थळांचेर जाल्ले आसा। सुरक्षे खातीर निर्जन थळांचेर लोकांनी पेंवपाक वचचें न्हय असो सल्लो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला। सोमारा घडिल्ले आजून एक घडणुकेत कोलवाळींतल्या तिराळी कॅनलात पडून प्रतीश जाधव हो तरणाटो बुडलो। 3 माड चडये ताची कूड मेळ्ळी। म्हायती प्रमाण प्रतीश जाधव हो घरा फाटल्यान आशिल्ल्या तिराळी कॅनलात पांय निसरून पडलो। कॅनलातल्या उदकाच्या प्रवाहाच्या नेटाक लागून ताची कूड व्हांवून 3 माड चडये कॅनलाच्या पुला लागसार अडकली। तशेंच आयतारा घडिल्ले घडणुकेत भिरोंडा सत्तरीत म्हादय न्हंयेत बुडून गोवा वेलाचो 21 वर्सां पिरायेचो रजत काणकोणकार ह्या तरणाट्याक मरण आयले। अशेच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात आणि पळयत रावात भांगरभूंय।